सांतांद्रेचो MLA मिस्टर विनेश बोरकर आयज एक बरे उमेदीचें आमी हांगासर कार्य म्हणटा तें म्हटल्यार आमच्या गणपती सर्वसिद्धी गणेश टेंपलाचें इनॉग्रेशन आसा. सो हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलें हांगासर आमच्या टेंपलाक मदत केली. म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांकूय देव बरें करूं. सरस्वती गणेश देवस्थान आयज आमी हांगा जमल्या. आमचे मनीस आमचो MLA सांतांद्रे क्रिश बोरकार, तशें आमचे वॉर्ड मेंबर दिताली सगळ्यांक तुमकां येता. सो पयली सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता. हे लोकां खातीर आमच्या सरान जायते फावटी ह्या लोकांक आमच्या सरान मागलें आमकां घातलें टेंपल जाय, आनी अंडर आमच्या सराच्या फंडा वरवीं हें टेंपल आमी तयार केलां. सो आयतां आनी एकवटान आमकां रावून देवाशी येवन उडोवन हाडून आमकां एक एकदम सोंपी. सो सगळ्यांक तुमकां आमकां आमंत्रण दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयज आमच्या वांगडा ह्या श्री सर्वसिद्धी गणपती टेंपलाचे ब्युटिफिकेशनाचे कार्याचे समारंभान आयज सगळे हांगा उपस्थित आसा. आमच्या वांगडा आमचे जैटी सदस्य एस्पिरन्सा ब्रेगन्झा सांताक्रूज मतदारसंघाचे आसा. तशेंच स्थानीक पंच मेंबर दुर्गा बांबोलीम गांवशी गांवांतले दिपाली काणकोणकर, आमचे चेई PWD बिल्डिंग्स डिविजनाचे गजानन तारी, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आमचे रिषभ नासनोडकर यांच्यांनी हें काम कंप्लीट केल्लें आसा. तशेंच देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष रामचंद्र, बाकीचे सगळे नावशी गांवांतले ग्रामस्थ आनी भक्तगण जे आयज हांगा ह्या कार्यक्रमाक जमलेले आसा, सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आमी पळयलें की खुबशे फावटी आमचे ह्या गांवांतले लोक म्हाका सांगताले की आमचे गणपतीचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाचें रिनोवेशन्स ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा, आनी आमकां म्हणल्यार देवस्थान घडयतलें ना तिचो कार्य लागता. जें कार्य तुमी सगळ्यांनी मेळोन केलें आनी एकजूटपणान अशें कितलेशे जाण एकठांय जावन हें देवस्थान आयज स्थापन जाल्लें आसा. आनी स्थापन जावन ताका बाकीची कितें गरज पडलेली ती तुमी एकदमूच म्हाका येवन मेळयलें. पण हांवें चिंतलें की देवाचें कार्य जें आसा तें देवाचें कार्य केन्ना फाटीं उरपाक जायना, तें फुडें वचपाक जाय. आनी त्या तितून आमी आमच्या MLA लाड स्किमीच्या अंतर्गत हें ब्युटिफिकेशन देवस्थान ब्युटिफिकेशनाचें काम आमी घेतलें. ऑलमोस्ट अरावंड 16 लाख 16 लाखाचें सुमार हें काम, जितून ग्रेनायट घालपाचें ग्रेनायट फिक्सिंग आसूं जावं तितून बाकीचें म्हटल्यार दारांचें आसूं जावं बाकीचें कितें काम आसा तें इन्क्लुडींग सगळें आमी तितून कवर केल्लें आसा. आयज बरें दिसता खूश भोगता, कित्याक आयज इतलें सुंदरशें आमकां देव आमकां ह्या गांवच्या गांवांत दिसता. आनी हे देव म्हटल्यार गणपती म्हटल्यार जेन्ना कितेंय कार्याची सुरवात करता गणपती कडल्यान सुरवात जाता. आमी परत एकदां तुमी सगळ्यांचो जो हातभार तुमी सगळ्यांनी लायिल्लो आसा ह्या देवस्थान घडोवपाक लागून तुमचो पयलू म्हटल्यार देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देवाचे कार्याक लागून आमचे म्हटल्यार बारीक मोठे कितें देणगी आसा ती देणगी करून ह्या देवस्थान घडयल्लें आसा. तशेंच आमचे PWDचे इंजिनियर जे सदांच येताले, तशेंच वेंडी जी AE आसली त्या टायमार तिणेंनी ह्या देवस्थान घडोवपाची तेन्ना सुरवात करता आसतना ती आसली. मागीर गजानन तारी जो स्थगीत केन्नाय कितें जालें जाल्यार ताका फोन मारल्यार पुरो तो त्या टायमार हांगा पावलो आनी आपले उमेदीन तें कार्य जें आसा तें कंप्लीट केलें. तसोच आमचो नागपूरचो रिषभ जो तोय तेणेंनी हें काम कंप्लीट करपाक तेजोय हातभार लागलो. सो सगळ्या देवस्थान कमिटीक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक परत अशाच रितीन तुमचें कितेंय कामां आसा फुडें आमी आसात, हेज्या फुडें कितें हातभार लावपाचो आसा जाल्यार तें काम करपाचो आमकां आनी उमेद भोगतली. तशेंच नावशी गांवांत जावं तुमकां बांबोलीम विलेज पंचायती अंतर्गत खुबशीं कामां आमी आजून पर्यंत घेतलेलीं आसा. थोडीं कामां ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्लीं आसा, थोडीं कंप्लीट जाल्लीं आसा. हेज्या फुडें वचून आमची कितें कामां आसा जाल्यार ह्या सांतांद्रे मतदारसंघान तुमी जसो म्हाका निवडून दिल्लो आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान जें काम आसा तें आमी फुडें व्हरतले.
आणि जे डेव्हलपमेंट आसा सालंद्री मतदारसंघाचे ह्या आनीक बेगीन फुडें आमी कापतले. तशेंच आमच्या वांगडा आमचे जेपी सदस्यूय आसात आनी जेपीच्या अंतर्गतूय कितेंय तुमकां कामां दिसता जी घेवपाक शकता आमी जाल्यार ती सांगपाक शकता की कामां आमी फुडें व्हरपाक शकतले. सो परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां केन्नाय गरज पडटा जाल्यार तुमी येवचें आनी आमकां सांगचें. देव बरें करूं. सरान जसो उल्लेख केलो तसो काम करपाक सराचो मोठो हात आसा. तशीच पूण टिमीचो आमकां सपोर्ट आसा. ताणें अशें म्हटलें की हेज्या फुडें हातभार लागता जाल्यार तो पूण सदांच आमच्या वांगडा आसतलो. अशें पयलो एक वाग पळयलो आमी. आतां दुसरो वाग आसा तो आमचो सामको गोंयचो. आपल्या खातीर जगना तो, लोकांच्या कार्या खातीर जगता तो. आपली भावंडी सिमा धरून ना तो. सगळ्या गोंयभर धांवता. कोणें उलो मारल्यार केन्नाच फाटीं रावना. असो आमी पयलीं फावट सर पळयला. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जेपी मेंबर मॅडम आसा, तारी सर आसात, दिपाली मॅडम आसा, रिशभ आसा, जावं आमचो प्रेसिडेंट आनी मॅडम बसले आहात. तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.